प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 23वो विस्वोर, वोड 23 ते 26 पर्यंत, मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 23 to 26। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दोन शास्त्र्यांनो आनी फारिझेयांनो, कोता तुमचे होरते लावन बडीशेप आनी जिरे असल्याचो दावो वांटो तुम्ही देवाक म्हूण फारीक करतात, पूण सोमिर्तींतले अदीक मोडाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, दया आनी विश्वासीपण हे तुम्ही सोडून दिल्यात। तर हे भायरान आसतना तुम्ही हे पयले पाळचे आसले। एका जोडार घालून काडटात आनी आख्खे ऊंट गिळटात ते कुड्डे फुडारी तुम्ही। दोन शास्त्र्यांनो आनी फारिझेयांनो, कोता तुमचे। तर पात्रां आनी ताटा बायले आसा ते तुम्ही नितोर करता, पूण भितरल्यान दुसऱ्या कडचे आपल्याक जाय ते बोडान काडून घेवपा आनी आपल्याक जाय तितल्यान तुई मेकडेपणान दादोसपण घेवपा अशें बोल्लेले आसात तुम्ही। आरे कुड्ड्या फारिझेयो, भायल्यान आसा तेय नितोळ जावचे खातीर पात्रां आनी ताटा भितरल्यान आसा ते पयले नितोळ कर। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू ह्या फारिझेयो आनी दोम शास्त्र्यां कडेन उलयता। आयज आमी 23 वडे नियाळ करीत जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, दोम शास्त्रांनो आनी फारिझेयांनो, कोटा तुमचे होरतेलां, बडीशेप आनी जिरें असल्यांचो धाव वांटो तुम्ही देवाक म्हूण फारीक कोत्तात, पूण सुमर्तींतले अदीक मोडाचे कायदे म्हणजे नियत, दया आनी विश्वासीपण हे तुम्ही सोडून दिल्यात। तर हे भायरांतले तुम्ही हे पयले पाळचे आसले। भाव भयणीनो, हे धर्माचे लिडर जे असले, धर्मशास्त्री आनी फारिझेयो, ते डोंगी असले। डोंगी म्हणजे कितें? भायल्यान दोबाजो करतात पूण भितरल्यान कुसलेले असतात। भाव भयणीनो, डोंगी म्हणल्यार कोण? जो एक उलयता पूण दुसरेंच कोत्ता, जो दुसरेंच कोत्ता उलयता दुसरें। आमच्यान खूब वस्तू उलोवंक जाता, पूण आमच्या कोन्यांनी आमी जे उलयता ते करिना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सांगता अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, बरें करूंक जाय, पूण आमी करिना जाल्यार आमी डोंगी जाता। देवाक डोंगी लोक केन्नाच मानना। देव पातकींक लागीं हाडटा, कित्याक तांकां पातक्यांक तो बरें करूंक सोदता, पूण जो कोण डोंगी आसा दाखोवंक सोदता की आपूण भाग्यवान म्हणून, आपूण पवित्र म्हणून, पूण डोंग्या भाशेन जियेता, देव ताका नाकारता। देव ताका हेमखोणान पासून घालपाक तयार आहा। कित्याक भाव भयणीनो, आमी खरेपणी देवाचें बोगसणें मागिना जाल्यार, पूण आमी डोंग्या भाशेन जीत जाल्यार आतां भाव भयणीनो, देवान पासून आमकां साल्वार करूंक जायना। देव आमकां आमचें तारण करचो ना। आनी आयज जेजू म्हणटा, हे फारिझेयो, दोम शास्त्री डोंगे असले, ते सगळे भायलो दोबाजो करताले। तो म्हणटालो उरतेलां आनी जे ते आपले पिकोंक घालताले जिरें, बडीशेप आनी होरतेलां जे ते आपल्या भाटान रेवताले, ते सगळे देवाक दिताले, जे वांटो दिवपाचो आसलो। पूण भाव भयणीनो, म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार नीत, दयाळपण, विश्वासीपण हे सगळे सोडून ते आतां हे वस्तू कोत्ताले जे देवाक मानून नासले। भाव भयणीनो, आमी इगोर्जेक वचत जाल्यार आमी खूब दुडू इगोर्जेन घालीत जाल्यार आमी सगळे तिचो इगोर्जेन कसलो वावर करूंक जाय तो वावर कोत्ता जाल्यार, पूण आमी तो इगोर्जेच्या भायर येतकूच आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवना जाल्यार आमी आमकांच फटयता। आमी समजता की आमच्या पुण्या वरवीं, आमच्या भाग्यवंता वरवीं जे आमी इगोर्जेक कोत्ता, देव आमकां मानून घेतलो, देव आमकां खरेपणी आपली भुरगीं म्हूण मानतलो। आमच्यान देवाक फटोवंक जायना भाव भयणीनो। आमच्या काळजान जे आसा तें देव पळयता। म्हणटच आमी कितलो भायलो दोबाजो करूं, कितली फेस्तां करूं, कितले शर्माव दिवं, कितले आमी करूं,
पूण आमी खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवना जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी जेन्ना आमी आमकांच फटयता आता सैतान आमकां वापरतलो दुसऱ्यांक फटोवपाक आनी ही सजमणी आमकां मेळना जाल्यार आयज बाब भयणीनो आमी कितलें काम करूं इगर्जेन कितलें देवाचें काम करूं आमी स्वर्ग राज्यान भितर सरची ना कित्याक आमीच फटवल्या आनी आयज आमी दुसऱ्यांक फटोवपाक पावता तर आयज खेरीत भाशेन जेजू आमकां सांगता ज्या भाशेन तो ह्या डोंग्या फारिज्यांक आनी धर्मशास्त्रांक सांगता तो आमकां एक एकल्याक सांगता जो आमी पाद्री जावं माद्री जावं आमी मोटवाशी जावं आमी जी सादी मनशां जावं आमी खरेपणी हें उतर जें आयकता आमी तें पाळून खरेपणी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक एक जैतिवंत जिवंक आमकां एकदम गरजेचें आनी आमी जेन्ना हें जिवीत जियेता आतां आमी केन्नाच फसोवची ना आमी केन्नाच डोंगी जावची ना कित्याक जें आमी सांगता तें आमी पाळटा म्हणटच बाब भयणीनो आमी जें सांगता तें आमी करिना जाल्यार आमचें तारण जावचें ना वय लोक जो आमकां आयकता तो खरेपणी देवाचें उतर आयकत जाल्यार तांचें सालवण तारण जातलें कित्याक बाब भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या धर्मशास्त्री आनी फारिज्यां वरवीं उलयतालो तो म्हणटालो लोकांक तुमी तें सांगतात तें आयकात पूण तें कितें करतात तें तुमी करिनाकात कित्याक तें सांगतात एक आनी करतात दुसरें म्हणटच बाब भयणीनो खूब लोक जो लोक मोटवाशी आहा पाद्री आहा माद्री आहा जे इगोर्जेन आहा तांकां पळयतात आनी ते म्हणटात वय तो आमकां शर्माव दिता तो आमकां सांगता पूण तो कितें सांगता तें करिना तो सोरो पियेता तो सिगरेट पियेता तो हांगा वेता थी वेता आनी खरेपणी करिना पूण भाव भयणीनो आमी तांचें जिवीत पळोवचें आसत ती आमकां कितें सांगता तें आमी आयकून बरे भाशेन आमचें जिवीत पाळून कित्याक ती सांगता तें करिना जाल्यार ती हेमपणान वयतली पूण आमी तें उतर जें आयकता तें आमी पाळिना जाल्यार ज्या भाशेन ती हेमपणान वयतली आमी हेमपणान वयतली म्हणून जो कोण डोंगी आसा तो खरेपणी हेमपणान येतलो आनी त्या डोंग्या भाशेन आमी आमचें जिवीत सारोवंक एकदम अशें बरें न्हय आमकां जाय आमी तें उतर त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जें जेजून सांगलां आमकां ताच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारोवंक खरेपणी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक आयज तान आमी देवाचें बोगसणें मागून हें उतर आमच्या काळजान रिगून करुया आनी खरेपणी आमी क्रिस्ती जिवीत वावरून क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.